Rutsun gaya Pormeswara Vakana Shekam Shek Pritumi Voy Deva Surgita Gaya Novegi Rutsun gaya Pormeswara Vakana Shekam Shek Pritumi Voy Deva Surgita Gaya Pormeswara Chamana Gita Gaya Nagola Wilkarat Devachi Urgutat Karon Kashi Noveki Rutsun Gaya Pormeswara Vakana Shekam Shek Pritumi Voy Deva Surgita Gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसता तुमकां जिवाचेर तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर गामा हे आमचे बाप आसात देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें तें सांव आमी लेगात भेटयता. आयज जावन पाप साहेबाक वेंचून काडपाची कॉन्क्लेव सुरू जाता. मागुया आमचे सगळे कार्डिनल्स जे हे मागण्यांत भितर सरतात आनी देवाच्या प्रेरणाक रावतात तांकां देवान फावो ती कृपा दिवं आनी फावो तें उत्तेजन आनी पवित्र सभेक नवें मन आनी नवो पाप साहेब फावो जावन देवाचे कुशे प्रमाणे तांणी वावरूंक तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. आयज बाबार्ताची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, आना पाशेको आनी फामील, बिहायंड NSD ग्रेस टिगल आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या भारत देशा पासत, भारत आनी पाकिस्ताना मदें झूज पेटोना जावंक पूर्ण शांती आसूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पवित्र सभा चडटा आनी वाडटा आनी ताचो आवाज सगळ्याक पावता आनी हे भाशेन जेजू क्रिस्ताची परगटणी जाता. आमच्याय जिवितांतल्यान होच आवाज आनी हीच ओळख जेजूची दुसऱ्यांक मेळूंक आमकां आपयल्या. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक दिवंक, जेजू दुसऱ्यांक दिवंक चुकल्या. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासोवपाक येवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचें ओमोलीक देणें फावो केलें, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणान सासणाक आमकां वांटो दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुजाल्यान आसलेले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगलीं दोर्मदूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडलीं. भोक्तीवंत मनशांनी इस्तेवाक निकी पिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंठण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशेंच बायलांक भायर काडून तो बोणकोणीन घालतालो. पूण शिंपडलोलीं तीं जोळी मोळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारान गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो. तांचे विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे काशा ती पळयलीं देखून फिलीप पोरगोट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्यान तान मेळे ओतमे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्लीं आनी तोंडी बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारान व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवांचे मोहिमेक गितां गायोना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक करतात तसलीं मनशां मोदें घडलोलीं विस्मितां. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी वाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी तीं पोलतडी पावलीं. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorves porak soy, Sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. जीं कोण पुताचेर विस्वास देवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसाक हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून लोकांचे उरपंशीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां
तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येता तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार धांवन देंवला. जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यात तांच्या मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची. हीच म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. हांव जिविताचो उंडो, हांव स्वर्गार धांवन देंवलेलो जिवो उंडो, हांव बापान पाठयलेलो. भाव भयणीनो, जेजू आपणाचेच विशीं आदीं फुडेंच सरळ सांगून दवरता आनी हें सांगून दवरलां तें खेरीत भाशेन एक आपोवणें म्हजेशी येयात. कित्याक जो कोण म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताका तान लागची ना. दुबाव वेरेत ही भूक आनी तान जी आसा ती पोटाची भूक आनी तान न्हू, ही आमच्या आत्म्याची भूक आनी तान. म्हणटच जो कोण जेजूक मानून घेता आनी जेजूशी येता तो आपल्या आत्म्यान सगळें मेळ्ळलो सारको. म्हणजे सर्गीच्या राजाक फावो तसलो, सासणाचें जिवीत भोगूंक पावतलो तसलो. आनी हें करता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेताना धुमाळो आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता पवित्र सभेक धुमाळो सुरू जालो. धर्मदूतांच्या इतिहासान 8व्या वेस्वरान हो धुमाळो सुरू जाता. ताच्याहून मातशें पयलीं पोरजां वाडटालीं, जायते जाण येताले, कित्याक आपोस्ल शिकयताले, जायतीं ओचुऱ्यांक घडटालीं. बो करून पेद्रून जी मिलाग्र केल्ली ती आयकून सगळें आख्खें शार एके भाशेन पेद्रुशी आनी आपोस्लांशी धांवून येतालीं. तेन्ना तांकां शिकोवपाक, तांकां वेळ दिवपाक आपोस्लां लागीं नासलो, चोड जातालें. आनी देखून 7 जाणांक वेंचून काडले प्रधान सेवक म्हणून. तातूंतलो पयलो इस्तेव. कालच्या दिसाक आनी पयरच्या दिसाक आमी ताचें आयकलां. तो उलयलो, ताका सेनाद्रिना मुखार हाडलो आनी ताचेर मागीर फातराचें मरण मारलें इस्तेव. जाल्यार दुसरो फिलीप जाची खबर आयज आमी आयकल्या पयल्या वाचपान. तो आपोस्ल फिलीप न्हय पूण हे प्रधान सेवक जे वेंचून काडलेले पवित्र सभेचे सेवे पासत शिकोवपाक, तशेंच लोकां मदें हें म्हणयारपण करपाक तो. जेन्ना इस्तेवाक मारलो तेन्ना उरलेले सगळे आसले ते शिपडले, कित्याक कोणाकूच मरूंक नाका. आनी शिपडले तेन्ना ते पयस गेले, दुसऱ्या गांवांनी गेले. फिलीप सामारियेक गेलो हें आमी आयकता. आनी होच फिलीप त्या उपरांत जायते जाणांक बदलतलो आपल्या उतरा वरवीं, आपल्या अणभवा वरवीं, आपल्या शिकोवणे वरवीं. भाव भयणीनो, आमकांय जेन्ना घडये कसलोय धुमाळो येता आमच्या जिवितांत, आमचो वेळ लिपोवन रावपाचो न्हय. थोडे फावटी ह्या धुमाळ्यांत आमी फाटीं सरूंक जाय, म्हणल्यार पयस वचूंक जाय, दुसरे कडेन वचूंक जाय. पूण वेता आसतना आमी कितें घेवन वेता? आमचो वावर पवित्र सभेन चलता आसतना पासून जायते फावटी आमी कसल्याय एसोसिएशनान आसा. कोण संदेशकार आसा, कोण यूथ आसा, कोण फाब्रिका, कोण कॉफ्रारिया, लिजन ऑफ मॅरी, वेगवेगळे तरेचो वावर, समुदायाचो वावर, आमचे PPC वांगडी. जायते फावटी धुमाळो आसा आनी हो धुमाळो घडये धर्मीक धुमाळो न्हू, पूण तुजे बराबर जी कोण आसा तुजे बराबर वावर करिना, सहकार ना. जायते फावटी तुज्यो खबरो करतात. आनी असल्या धुमाळ्यान जायते फावटी आमी पळयता जी कोण वावर करतालीं ती लोक फाटीं सरतात. दुसरे कडेन वचनात पूण फाटीं सरतात, सोडटात. काम नाका, इगोर्ज नाका, इगोर्जीचो वावर नाका, दोतोन नाका, यूथ नाका, समुदाय नाका, PPC नाका,
सोडून वेतात ताणी चुत्राय धरची. ही उतरांची जेजून म्हणल्यान म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास ठेवता ताका ताण लागची ना. ही उतरां तूं चुकयताय. म्हणटच धुमाळो कसलेय तरेचो जावं तो धर्मभेदाचो जो आतां सवका आमचे भोंवतणी चालू जाता तो आमकां दिसती पडटा. पूण असल्या धुमाळ्यान आमी भियोवची न्हय. जेजू आमचे बराबर आसा आनी तो आमकां नव्या जिविताक उटायता. आमकां काबार करूंक कोणाच्यान जायना. ज्या कोणें जेजूचेर विस्वास ठेवला, ज्या कोणें जेजूक आमचे भितर घेतला, ताका काबार करूंक कोणाच्यान जायना. हो विस्वास धरून आमी जें कितें अणभवलां, जो जेजू आमचे लागीं आसा, तोच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं आमकां आपयल्यान. तर हें आपोवणें जेजूचें मानून घेवया. हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूक आमचे भितर घेवन, ताचें उतर आमचे भितर घेवन आनी ताच्या मासा रोगताच्या जेवणान वांटो घेवन आमी मजबूत जावया आनी फुडें सरुया. गीत घेऊया. C8 पेज 31. C8. बापाक मना गुण बायलो जायकाची खोरी भोगती ताका नाका बलिदाना जाय पेर्याची दया प्रीती मोगार बापा मानून तुगे मोगा केली ही बेटोनी मोगार बापा मानून तुगे मोगा केली ही बेटोनी बापाक मना बंगारुपे जाय प्रीती मोगार वयलो ताका नाका पयशायबान जाय दुबल्याचो केलो हुस्को. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या जाणट्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नात्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व गाडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्यादो भाशेन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान. सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचें नांव येता तांकां सोय. सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुमया जेजू आमी म्हणो खाता आनी एका आशीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवानी आसत आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. खेरीत भाशेन आमी मागता नवो पाप साहेब पिचून काडूंक आयज तावन कॉन्क्लेव सुरू जाता. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूंक मागुया. फिलिपनेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. वेगवेगळे तरेचो दुमाळो आमच्या क्रिस्ती जिवितान सुरू जाला जाल्यार देवाक आर्गां दी. आनी तुज्या जिवितान जरी तर दुमाळो सुरू जाला जेजूशी ये आनी जेजूचेर विस्वास दवर. हीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो तो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता अशी आमची पातकां वगस आनी आमकां काडीन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका बरें केलें आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Mozo Deus dziwo Jezu, odmia moja gajanku, kusha gaenu laso, moje vidor dzieta. Mozo Deus dziwo Jezu, bukelo mozo otmo. Verungelo ciu moso, ai lo Jesu Deu daro, apun moso pranzano, odmiamo jagayan gor, kushaka inun laso, moce mito cieta. Mozo Deus dziwo Jezu, odmiamo jagayan gor, kushaka inun laso, moce mito cieta. Mozo Deus dziwo Jezu, tanele moce galis, și tolut ca graudale, suche bunce polopas, calizale daduși, odmiamo jagayan gor, kushaka inun laso, moce mito cieta. Mozo Deus dziwo Jezu, odmiamo jagayan gor, kushaka inun laso, moce mito cieta. Mozo Deus dziwo Jezu. आपल्या रोगतान सोमयाची येसून आमची सोडवण केली आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचेर आपलो उजवाड फांकयलो सर्वेस्पराल सई प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका
गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सोलामती पावय. हे आमचे मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो सांगला तशें आयज जावन कॉन्क्लेव सुरू जाता. आमच्या घरान जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमच्या मागण्यान दवरुया. वो चलता भोंवतना आमच्या मागण्यान दवरुया. आमचे पवित्र सभेक देवाक मानता तसलो आनी देवाक जाय तसलो बरो पापसाहेब फावो जावं आनी आमची पवित्र सभा फुडें वचूंक आमी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन खतखत्यान मागुया. दाबोली आयज जावन सांत खुर्साची परबेची तयारी त्रिदूम सुरू जाता. तांचे पासत मागुया. फाल्यांच्या दिसाक सांजेच्या वेळार 5 वाजता एक खेरीत सेशन घडून हाडलेलो आसा. सायबर क्रायम्स आनी जे सायबर फ्रॉड्स जातात ताचे विशीं. जायते जाणांक आमकां मॅसेजी येतात, ईमेल्स येतात आनी जायतीं जाण बडी पडलेलीं आसात. म्हणल्यार हिंगा क्लिक हियर क्लिक देर आनी OTP ह्यो सगल्यो वस्तू हाचे विशीं सारकी पुराय माहिती कितें करपाचें, कशे भाशेन करपाचें हाचे विशीं फाल्यां 5 वाजता दाबोलीं कॉपेलान हो सेशन जातलो. आमची सेंट जोसेफ वाज कॉलेज हो प्रोग्राम घडून हाडटा. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. सांजेर 5 वाजता दाबोलीं कॉपेलान तो सुरू जातलो आनी त्या उपरांत नोवेनाचें मीस जातलें. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण हॉस्पिटॅलिटी सर्विसीस म्हणजे हॉटेल, ट्रॅव्हल, होम स्टे, लॉज आनीक ट्युरिजम रिलेटेड आसा तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. जायतीं जाणां आमी ह्या दिसांनी टुराक वेता, ट्युरिस्ट जाल्लीं आसा. तर आमचेय पासत जे कोण ट्युरिस्ट जातात तांचेय पासत फाटल्या दिसांनी ट्युरिस्ट जाल्ल्यांक जम्मू एंड काश्मीर मारून उडयल्यात हाचेय विशीं आमी जाणव. तांचे सगळ्या पासत आमी आयज मागतले. तुमी वेळ काडून 6:30 वाजता हाजीर जावची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शाश्वत आदाराचे मायेक नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसव्या आनी बरवशा पातक्यांच्या. जातर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याक भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासवांची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. म्हजे भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण येता पातकाच्या काळणेन तुजो आदार मागना जाय म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ दोतोर व्हरतो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. ओदीक करून हेमखंडाच्या चौक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा.
उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माय तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शितायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माय तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारी आदार दी उदृश्टाक सांपडलेल्या मोजोत कोर वस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनंती कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खोतीनी प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार आमी मागुया जाणी आमचे लागीं मागला आपणा पासत माग म्हूण पिडेन कश्टवतात तांचे पासत मागुया तांची सेवा करतात तांचेय पासत मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्यान सोवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. शेवटाक गीत घेवया T12 पेज 207 T12. भोमोगल माय आमचे दाय तुरा गोसाग्या कांता सदांच तुका भोमोगल माय आमचे दाय तुरा गोसाग्या कांता सदांच तुका माये काकुटीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणानी बोलेले माये काकुटीचे माये मोगाचे माये सोशे